दायजी वर्ल्ड 24/7 टी व्ही पळयतल्या सर्व आमच्या कोंकणी वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदलिके आणि तुम्ही आता पळोवन आसात दोन गडी कुशेन काडी मोगाच्या वीक्षकांनो. फाटल्या लगभग 9 थावन 10 म्हयन्यां थावन हर एका बुधवारा दिसा राती 9 थावन 9:30 पर्यंत एक अर्द्या वराचे कोंकणी कार्यक्रम दोन गडी कुशेन काडी आमी प्रस्तुत करते आयल्या. कोंकणींत एक नवो प्रयोग करचो आमचो उद्देश आसुल्लो आनी तुमच्या सहकारान बऱ्या मोनान आनी तुमी फाट थापडलेल्यान आनी तुमी दिल्ल्या त्या प्रोत्साहन हो एक आमचो नवो प्रयोग यशस्वी जाला म्हणून तुमचे लागीं सांगूंक व्हरतो अभिमान भोगता. आनी आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा हर एका संगतीक एक आराम आनी अंत्य म्हणलें आसता. आरंभाचेर हे कार्यक्रम हे कशें चलत म्हणलो एक दुबाव आमकां आसुल्लो, पूण तुमच्या निरंतर प्रोत्साहन आनी हांगासर आयलेल्या कलाकारांच्या फाटींतल्यान आमकां हे कार्यक्रम यशस्वी करूंक शकले. आनी आतां आमी कार्यक्रमाच्या अंत्याक पावल्या. सुमार आयचो एपिसोड धरल्यार 30 आनी 7 अंकडे आमी तुमच्या मुखार प्रस्तुत केल्ल्या बरी जातात. पूण तुमी कोणेय निराशी जावचें नाका, कित्याक म्हळ्यार बेगीनच ह्याच दिसा बुधवारा राती 9 थावन 10 वरां पर्यंत आनी एक नवो कॉमेडी शो प्रसार जावचेर आसा. तुमकां कळीत आसा ताजें ऑडिशन जातें आसा. कोंकणी कॉमेडी चॅम्पियन्स म्हणलो एक अपुरबायेचो कॉमेडी शो बेगीनच बुधवारा राती 9 वरार सुरू जावचेर आसा. आनी आज आमच्या ह्या 11च्या एपिसोडाक लास्ट बट नॉट लिस्ट म्हणल्या बरी आमच्या सांगाता एक कलाकार आसा, एक तरणाटो फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया हाचें नांव तुमी वळखतात. एक बरो कार्यनिर्वाहक तो, एक चलक चुरूक तरणाटो, एक बरो नाट आनी अवॉर्ड विनिंग एक्टर म्हणल्यार कांय दुबाव जावचो ना, कित्याक म्हळ्यार सभार नटनंदाने प्रशस्तीक हाडून गेल्यात. कोंकणी नाटक सभा आमकां गोत्ता आसा, कोंकणी नाटक सभाचो हाचो जराल कार्यदर्शी जावन आसा. तरणाट्या प्रायेस मुखेलपण घेवन आमकां सगळ्यांक सोमेस्तांक वळखीचो नवो काजारी फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया आयच्या दोन गडी कुशेन काडी कार्यक्रमांत आमच्या सांगात आसा. फ्लॉयड, कार्यक्रमाक स्वागत. तुमकांय स्वागत. काजार जाल्ल्या उपरांत इल्लो बरो जालो की म्हणून न्ही इल्लो तशें दिसता म्हण चिंता. बरें, आज आमच्या ह्या कार्यक्रमाचो 11चो अंकडो काले आसा तुजे लागीं बळसांत न्ही सुमार आसा. आतां खंय तावन स्टार्ट करचें म्हूण गुत्तना हांगा तावन स्टार्ट करया. ताणून करया, कांय प्रॉब्लेम. पयले आनी पयले दायजी वर्ल्डाचे सर विक्षकांक बरी सांज. जे कितें जोक्स आज हांव सादर करता हांगासर ते जाल्ले गणितां जावंक पुरो, मातूर काल्पनीक गणित हांगासर. पयले आनी पयले आमी सांगचें तर जाल्यार एका इगर्जेन जाल्ली एक संगत. एका पाद्र्याप आसलो. त्या पाद्र्यापाड एक बोटलेर आसलो. बोटलेराचें काम ताणें करचें, मिरण्यामाचें काम ताणें करचें, पूण ताची एक विकनेस आसा, ताका कान आयकनात. आनी पाद्रपान कितेंय सांगल्यार आनी उलटा तुलोवचें. पाद्रपान सांगचें एक आनी करचें आनी एकत. एक दीस पाद्रपान आपयलें. पाद्रपान आपूण ताचें नांव किस्तू म्हूण सांगून. पाद्रपान आपूण म्हणलो, आल रे किस्तू, तें पळय रे, इतलो बरो वालचे भाजीचो माटो तो पोडोंक जाला, ताका कांबो कातरन दिगो दी म्हूण सांगून. ह्या केप्याक समजता ओके पोणे देखून पाद्रपान परतून सांगलें, आल रे किस्तू, तें वालचे भाजीचो माटो पोडोंक जाला, ताका कांबो कातर दिगो दी म्हूण सांगून. हाका कान आयकनात. पाद्रपान एक्शन करून सांगलें, किस्तू आतां समजलें म्हाका. तशें किस्तू शीदा गेलो आनी पाद्रपान सांगलें काम ताणें करूंक आराम केलें. तितल्यार सांजेर जाताना मेरसिनबाई आयली, आमच्या देगेली मेरसिनबाई. कितें इशीन पावलें? फादर कालें म्हूण सांगचें, म्हजो कोंबो दिसाना न्ही फादर सकाळीं जावन. ओ आतां कोंबो दिसाना म्हूण तूं इशीन आयली गे? कांय म्हणना बा, कांय कंत करीचे म्हणला, कांय म्हण गेला आसतलो, येतलो पाटीम. तितल्यार पळय हांव आमच्या बोटलेराक विचारता, किस्तू आसा न्ही म्हूण. किस्तू हांगा ये रे म्हूण सांग. अळे ही आसा न्ही, ही आमच्या सजारची मेरसिनबाई. कितें मिरसांग जाय? मिरसांग जाय न्ही सायबा, मेरसिनबाई. मेरसिनबाई काले गे मेरसिनबायक? मेरसिनबायचो काले कोंबो दिसाना म्हणटा. तशें म्हणटाना आतां पाकां आसात कोंब्याचे. मेरसिनबाई म्हणाली, फादर ओत्तू मुजत कोंबो वो. न्ही रे, कोंबो खंयचो रे? कोंबो तुमी सांगुल्लो फादर. हांवें कितें सांगुल्लो? तें तर तुमी सकाळीं सांगुल्लो. काल रे तें तुमी सांगलें न्ही फादर. हांवें सांगलें कालें, वालचे भाजीचो माटो पोडोंक जाला,
ताका कांबो कातरन दिगो दिमसोन टेन्शन आहे फादर वालचे भजीच्या मोठवा पण कोंबो आसा कातरन मास कर म्हूण सांगून कोंदा आसलो कोंबो कोंबो कोण झाला का कुतू ना तशें ते एक गणित वालटे मा तुमकां कोणा वेळ राग म्हणी आयला गे राग येता राग येता न्ही राग कंडपट येता आतां आमी दोगा जाणांक राग हाडून वचो की एक दाक्तेराक राग हाडून वचो आनी एक देवाक आतां चिंतया देवाक म्हणी राग आयलो तर जाल्यार तो आमकां शीद दाक्तेरा कडेन धाडटा आनी आतां दाक्तेराक म्हणी राग आयलो तर जाल्यार तो शीद आमकां देवा लागीं धाडटा कॉम्बिनेशन बरं कॉम्बिनेशन बरें आसा तेंते एक खबर जाली मंगळुरांत तें बॉम्ब घाल्यात म्हूण सांगून बॉम्ब म्हणटना शॉपिंग मॉलांत बॉम्ब घाल्यात की मागीर हंपनघट्टा बॉम्ब घाल्यात गे तें बॉम्ब घाल्यात हांगा बॉम्ब घाल्यात ज्योती लागीं पुरा पुरा गाडे बॉम्ब घाल्यात म्हूण खबर जाली तशें म्हणटना कासियान घाल्ले की काश्यान ती आल्ले जावंक पुरो बॉम्ब आतां लोकांक सांगितलें न्ही तशें टीव्हीर एक फावटी अनाउन्समेंट करूंक स्टार्ट केलें आनी टीव्हीर अनाउन्समेंट करतना एकलो निरूपक आसलो निरूपकान सांगलें अशें टीव्हीर आयलो तो मोगाचें न्हू मंगळुरांत तें बॉम्ब घाल्यात की देखून तुमी कांय भिरांत करची गरज ना सकट आमच्या आतंकवाद्यांनी दाड घाला आमच्या मंगळुराक तुमकां जर तर बॉम्ब म्हणी पळोवंक मेळ्ळ्यार तुमी कांय टेन्शन करचें न्ही तो बॉम्ब काडचो आनी तांचे वयर कान्न उडोवचो आल्ले आतंकवादी पुरा माटाश म्हूण सांगून आतां हो डेमो करून दाखयता आतां बॉम्ब कसो दिसता म्हूण सांगून एक एग्जाम्पल मोगाचें न्हू बॉम्ब तुमकां पळोवंक असो दिसता बॉम्ब रावंड आसता ताका एक वात आसता सुरू तुमी कितें करीचे म्हळ्यार ती वात काडीचे उपरांत तुमी मेजूंक स्टार्ट करीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 म्हणचे बॉम्ब काडचो कान्न उडोवचो आल्ले आतंकवादी पुरा माटाशे तशें लोकांक पुरो बारीक खुशी आनी बॉम्ब म्हणल्यार टेन्शन ना कित्याक आमकां आतां बॉम्ब कसो हे नास करचो आमकां गुत्त आसा आमचो तशें एक दीस एकलो येता आसतना आचे पुरा आंग हें पुरो उलपलां कंप्लीट चड्डी आनी पुरा पिनून गेल्यात आनी केस पुरो उलपल्यात फुल काळो जाला विचारले एकल्यान कालें जालें सायबा तो एक 3 कासांचो टीव्ही अँकर न्ही पोर सांगूंक लागलो तें कालें बॉम्ब घाला थंय बॉम्ब आसा हांगा बॉम्ब आसा म्हणून तशें हांव येता आसतना मार्केटी कडेन पावतना बॉम्ब सायबा बॉम्ब मागीर कांय जालें सांगता आयक हांवें ल्हवू बॉम्ब काडलो गी ताणें सांगलें बरी बॉम्ब काडलो आनी हातान धरलो ताणें सांगलें कालें बॉम्ब पळोवंक रावंड आसता ताका एक वात आसता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 म्हणटना बॉम्ब काडीचे कान्न उडयचे म्हणून ओय सामा तशें करीचे न्ही तुवें तशें केलें सायबा हांवें ल्हवू बॉम्ब काडलो गी ताका एक वात आसली ती वात काडली आनी मेजूंक सुरू केलें 1 2 3 4 5 म्हणटना ह्या हाताची बोटां मुख जाली न्ही तशें बॉम्ब काडलो हांगा दवरलो 6 7 8 9 10 म्हूण बॉम्ब काडटा मात्र पाट्टा गे जाय गे करनाल गे करनाल एक फावटी पाद्र्यापान एक मेसेज गेल्ली वॉट्सॅपार सकट गुरकारांक अशें पोरवांच्या दिसा सरोवची एक कार्य आसा देखून तुमच्या वाड्यांत कोणी म्हणी सोरोप येतात जाल्यार तांकां आपोवन आनी तांकां एक सोरोवची एक वेवस्था करूंक आसा म्हणून तशें गुरकारान कालें केलें वाड्याकारांक परत ती मेसेज सेंड केली अशें सोरोवंक कोणाक मोन आसा कोणाक सोरोवंक मोन आसा तांणी दायकन पोरवांच्या आयतारा दीस पाद्रापा तुमी मेळचें म्हणून तशें आमच्या वाड्यान एकलो फेलिक्स म्हण एकलो आसा फेलिक्साम तो आयलो पाद्रापाक आयलो मेळोंक फेलिक्सामाक बारीक कशी फादरापान सोरो येता सांगला न्ही हांव तशें फादर नमस्कार बेसांव दिया फादर देवाचें बेसांव कितें फेलिक्सामा कसो आसा हुशार आसा फादर न्ही गुरकारामान एक मेसेज घाल्ली सोरो येता म्हणून सांगून तशें तुमी खंडीत सोडयता न्ही फादर पळय बा सोरो न्ही सोरो सोडय हांगा तुका कांय टेन्शन करीचें म्हणना तुजो सोरो खंडीत सोडय हांव सोरो सोडोवच्या पयलें सुरू आमी काम करया तुवें एक मागणें करीचें आमी सांगता मागणें करया मागणें कर जाल्यार एक कुमसार जायचे सुटावे कुमसार जायचे तशें कुमसार परत जावन मागणें परत जावन उपरांत तुजो सोरो सोडया हांव चॅक मागणें पुरो नाका फादर कुमसार पुरो कांय नाका पांडेश्वर स्टेशनांत पोलिसांनी म्हजो 4 कॅनां सोरो धरला तो एक फावटी सोडया फादर आमचो कॉमेडी किंग डॉल्ला आसा डॉल्ला मंगळूर तशें परचे पर आमचे डॉन बॉस्को हॉलाचें इनॉग्रेशन जावचे खातीर आमी थंय हांगा आपोवणें दिवंक गेल्ले आमी
तशें आमी पोर उडपी पावल्या आनी डोल्ला म्हाका कशें म्हळ्यार मासाच्या जेवणाचें हॉटेल आसल्यार ताका कोत्त आसा खंय कितें हॉटेल आसा आमकां तशें तें तिम्मापणाचें हॉटेल आसा उडपी आमच्या मालपेवेच्या वाटेर तशें डोल्ला म्हणालो फ्लॉयड तिम्मापणाचें हॉटेल आसा म्हाका थंय वचून जेवण करी जेमसोन जायत बा या आमचे सांग आतां जेरोम मोरेस आसलो आमचो कॉमेडियन तशें आमी तेगा जाणां गेल्या तशें आमी तिम्मापणाच्या हॉटेला कडेन कार रावयलें ती भितर गेली हांव वचून कार धरून पयलें मुखार गेलो ती वाट बारीक जाल्ल्यान थंय जागो नासलो कार धरून तशें मुखार वचून कार धरून येयलो येवन हॉटेला भितर रिकतना आसो गलटत हॉटेलांत गलट म्हळ्यार बोंबर आसा बडकीच्या पुता तुवें चिंतलें गी आं काल बारी उसळटले आज डॉल्लाच्या हाताक सांपडटा म्हूण तुवें चिंतल्या तुवें तुका तशेंच जायचे बारी काल बारी आले तुजेर म्हणून हांव चिंता वो डॉल्लाचो वायस वो काले शिव सांबळ जाला हांव करना म्हणून हांव लागीं गेलो वो बसला लागीं वचून पळयतना आजच्या प्लेटीर बांगडो आसा वो गाली येता कोणाक बांगड्याक काल बांगडो दर्यांत उपयो नासलो काल बारी बारी धांवतलो दर्यान न्ही आज डॉल्लाच्या हाताक सांपडटा तुवें चिंतल्या तुवें वचून एक बायल मनीस आसली तिचो नवरो कांडापाट्या सोरो पिवंचे ताणें सोवी ताका तशें एक दीस हाका कसोय बीन असो सोरो सोरयजे म्हूण सांगून दाक्तराडे आपोवन गेली तशें हॉस्पिटलाक गेल्या उपरांत दाक्तराडे म्हणाली डॉक्टर यशेश म्हजो नवरो कांडापाट्या सोरो पियेता काय म्हण कर एक सोरो तासो एक सोडयजे म्हणून म्हणना बा तो एक टॅबलेट्स परत बरोवन दिले टॅबलेट्स परत बरोवन येवनचे हप्त्यांत ये म्हणून सांगलें दाक्तरान तशें ही गेली वचून मागीर एका हप्त्या उपरांत दाक्तरान आपयलें परतून पाटी येयचे तशें पाटी येयल्या उपरांत दाक्तरान विचारलें कशें सोरो पर आयिल्लें पियोनचें पर उणें केलां गे न्ही म्हणून काल म्हूण सांगचें डॉक्टर आतां म्हजो नवरो गुळयो उदका सांगता काणगेच्या बदलाक सोऱ्या सांगता काण घेता सोऱ्याच्या तोंडाक आमी एक 2 वर्सां पयलें एक क्रिसमस कॅरल्साचे एक म्युजिकल शो केल्ले आमी आमच्या सांतान आश्रमांत तशें आमचो मोगाची लारासो विन्सेंट फेर्नांडीस काश्य ताका मुखेली ताका तशें आमी सकड इगर्जेक आमी गेल्या पाद्रपाक इनवायट करूंक तशें आमचे एक 4-5 जाणां आमी आसल्या तशें वेता आसतना एक दीस दनपाराच्या टायमार आमी तिशीन पावल्या सुरत तिशीन पावल्या ते पावतना आतां जेवणाक वचचें न्ही तशें विन्सी म्हणालो खंय म्हणी जेवणाक या खंय म्हणी नॉन वेज हॉटेल आसल्यार या म्हणून आमच्या सांगात एकलो आसलो ताचें नांव नाका मात्र तशें आतां सिजन न्ही डिसेंबराचें सिजन जाल्ल्यान पुरा कडेन मास प्रकावन पुरो जाला आमी एक काम करया वो थंय हॉटेल आसा थंय बोर्ड दिसता थंयसर पुरी वेज मेळटा म्हणालो ओके पुरी वेज वय गे पुरी वेज गे न्ही रे तुका दनपारां कोण रे पुरी रांदतात पुरी आसचे सकाळीं दनपारां पुरी आसता आमचो वय आसा थंय दिसना बोर्ड दिसना तुका अरे थंय वाच थंय हॉटेल सुवर्ण पुरी वेज आलरे बासनातले ते पुरी वेज न्ही रे ते प्यूर वेज प्युअर वेज आका इंग्लीश वाचूंक घेना तशें आनी पुरी वेज प्यूर वेज वाचच्या बदलाक पुरी वेज म्हणून वाचला न्ही पोरचे पोर व्हॅलेंटायन्स डे जालें फेब्रुवारी 14 तशें एकलो इश्ट एका चेडवाक प्रपोज करून गेलो चॉकलेट दिवन ते आसा न्ही एक दीस गुलाब दिवन सो एक दीस चॉकलेट दिवचे पुरा तशें वो चॉकलेट दिवन गेलो चेडवा बारी खुशी चॉकलेट काडून गेले हो हाकाय बारी खुशी चेडवान चॉकलेट काडून गेले म्हणून इल्ल्या वेळा उपरांत चेडू म्हणालें म्हाका आनी 2 चॉकलेट दी म्हज्या दोगा भुरग्यांक दिवंक आसा म्हजो एकलो इश्ट आसा जेरी बोंदेल तो पदांनी प्रबरयता कवितांनी प्रबरयता तशें ताणें एक कविता एक शायरी ताणें एक घडिल्ली रिसंटली देखून ती हांगासर हांव सदर करूंक कशी व्हरता कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका मातसो सपोर्ट केला फाटल्या दिसांनी ती शायरी अशी आसा ताणें कोवीड टायमार ती बरयली शायरी ती मुखल्यान उबे आसल्या चेडवाक पळोवंक हांवें घेतलें रिस्क मुखल्यान उबे आसल्या चेडवाक पळोवंक हांवें घेतलें रिस्क ताका पळोवन हांसो फांकयलो किस्क मुखल्यान उबे आसल्या चेडवाक पळोवंक हांवें घेतलें रिस्क ताका पळोवन हांसो फांकयलो किस्क नेना आसलो तोंडाक हांवें घाला म्हूण मास्क नेना आसलो तोंडाक हांवें घाला म्हूण मास्क ह्या म्हज्या मास्का वरवीं हांसो म्हज्यो जाल्यो गो पुस्क ह्या म्हज्या मास्का वरवीं हांसो म्हज्यो जाल्यो गो पुस्क जेरी बोंदेल देव बरें
वालट्याम तुम्ही सकाळी विग्गी उठचे की लेट उठचे हांव राती केदाळा न्हिदता पळय राती वेग्गी न्हिदल्यार वेग्गी उठता लेट न्हिदल्यार लेट उठता हांव कसो करता हांवें लेटच न्हिदचे राती म्हळ्यार काजारांक परवसून MC प्रकरण जाल्या उपरांत आमी काजार जाल्या उपरांत लेटूच न्हिदचें गे न्ही काजारा पयलें तशेंत ओके. आमकां राती कार्य आसतात न्ही हय, हय. काजार उपरांत डेली फंक्शनां म्हण्या तशें आमकां टायमी मेळना तशें पुरो म्हणटात सकाळी विग्गी उठोन वचोकी हो. कोण सकाळी विग्गी उठ्ठा गे तो विग्गी मरता आमचो वेग्गे होय हा. कुत्त ना तुका हा. आतां कोंबी सकाळी विग्गी उठ्ठा न्ही दनपारां मरता देखून सांगचे सकाळी विग्गी उठोन वचो सकाळी विग्गी उठल्यार विग्गी मरता तुमचो तुज्या रोसा दिसा सांजेर रोज सांजेर आलो मग राती होय सांजे दनपारां काजार MC करूंक गेल्लो की वेगी ते म्हळ्यार कालें गोते एक्चुअली म्हजे रोस 20th म्हूण आसले ते एक दीस मुखार पडलो तशें जाल्यार बुकींग कान गेलें ऑलरेडी लॉरेटोन एक फंक्शनाचे देखून ती पार्टी आयकूंक जायकना हांव तुजें तुवें ती तुजे रोस सांजेर न्ही तूं दनपार MC करून वच 3 वरां मागीर सांजेर तुका रोस न्ही म्हणून वालट्याम तुमकां पयल्यान पयलीं देव बरें करूं कित्याक म्हाका एक अवकाश हांगासर दिल्ल्याक 2009 इस्वेतान तुमी आमकां सांगात दिला म्हाका प्रत्येक जावन आनी जायत्या म्हज्या कार्यान तुमी आमकां सांगात दिलो आसा देखून जर तर आज फ्लॉयड डिमेलो काश्य एक नांव लोकां मोगाळ जालां तर जाल्यार हाच्या फाटल्यान दायजीची मिनत खंडीत आसा हर एका स्टेप्सान ती हर एका मॅटांनी तुमी आमकां सांगात दिल्ल्याक आनीकी दायजी वर्ल्ड कुटाम कितें आसा आनीकी वाडोवन दी प्रत्येक जावन दायजी वर्ल्ड TV दायजी वर्ल्ड वेबसायट आनीकी जायत्या लोकांक पावोवन दी आनी तुमी आनीकी बरी बरी कामां करून दी म्हणून आमची एक आशा आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू देव बरें बरें फ्लायड देव बरें करूं आमच्या ह्या 2 गडी कुशेन काडी कार्यक्रमाच्या 11च्या एपिसोडाक येवन तुजी थोडी गणितां आमच्या संगात वांटून घेतल्या खातीर तुका मुखल्या तुज्या कामाक बरें मागता मोगाच्या विक्षकान हांवें पयल्यान सांगिल्ल्या बरी आयचो हो आंकडो जावन आसा 2 गडी कुशेन काडी ह्या सिरिसाचो 11सो आंकडो विगिन्स ह्याच दिसा बुधवारा राती 9 ता 10 वरां पर्यंत कोंकणी कॉमेडी चॅम्पियन आनी एक हास्याचे कार्यक्रम आमी दायजी वर्ल्डाचेर प्रसार करतले तुमी दिल्ल्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखल्या दिसांनी आनीकी बरी नवी कार्यक्रमां तुमच्या मुखार हाडणं तुमकां खूब मनोरंजन दिवचेंत आमचो उद्देश जावन आसा आमचें काम जावन आसा पूण पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार.